रगाडा न्हंयत चोरयां रेंव काडपी माफियांची हायकोर्टान बरीच दखल घेतल्या। कोर्ट सध्या कारवाईक बडी घेवन पुलीस आनी मायन्स खात्याचे फाटल्यान लागला। साकोड्ड्या देवळी वाड्याला कांय जाणांनी हायकोर्टाचे हे स्वेच्छा याचिकेचे केशीत हस्तक्षेप अर्ज घालूंक मेळचो म्हूण कोर्टाक विनवणी केली। तांणी दावो केलो तो असो। झेडपी गोविंद गांवकारान ताचे खासगी सुवातेर क्रशर आनी वॉशिंग प्लांट बसयला। ही सुवात लागसारचे अभयारण्य आनी राष्ट्रीय उद्यानाच्या बफर झोनांत येता। गोविंद गांवकार आनी ताचो बिझनेस पार्टनर स्वप्नील मयेकान पंच दिनानाथ गांवकार कुळेचो PI आनी WRD अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन रगाडा न्हंयत बेकायदेशीर डिसिल्टिंग आनी ड्रेजिंग केला। गोविंद गांवकारान फाटल्या 4-5 वर्सांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रेंव काडल्या। न्हंयतले वेगवेगळे तरेचे फातरूय काडल्यात। गोविंद गांवकारा आड FIR केला तशेंच कुळे पुलिसांनी क्रशर आनी बाकीचे सामानूय सील केला म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगले। हायकोर्टान हस्तक्षेप याचिका विचारात घेतल्या तशेंच कुळेच्या PIक फुडल्या सुनावणे वेळार तपासाचो स्टेटस रिपोर्ट दिवचो म्हूण निर्देश दिल्यात। रगाडा न्हंयत ड्रेजिंग आनी बेकायदेशीर रेंव काडपाक लागून कितलें लुकसाण जाला तें पळयात म्हूण सांगून वसुलीचे नदरेन सरकाराक ताचोय अदमास घेवंक लायला। हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें। आरोपींचेर गुन्यांवकारी स्वरुपाची कारवाय आनी वसुली जावंक जाय। बेकायदेशीर रेंव काडप ड्रेजिंग करप हो मायभुंयेचें शोशण खुना सारको खर गुन्यांव। हायकोर्टान केस 11 सप्टेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।